आज दाखव मध्ये आयले 2 मिनिटं राहून कोण म्हणलं ना रे येतलं सेम इशू हो जॉब स्कॅम लोकांचो जिवाळ्याचो इशू सामान्य मनशाक नाडल्या लोकांचो इशू एकूच मिनटात जागा दी फाटल्यान या मरे अरे फाटी अरे अरे फाटी हमरे जूम करा फाटी अरे ए फाटी आ बसी फाटी अरे ए फाटी अरे तोंडान घाला रे तोंडान घाला बसी फाटी अरे अरे फाटी हमरे ओय फाटी हमरे बसी आजचे सगळे राहतात फाटी अरे बसी फाटी हमरे चमाचे फाटी आज सकाळी आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स अनाउन्स केल्या उपरांत आमकां म्हाका एक कॉल आयलो एनॉनिमस आनी त्या कॉलान म्हाका रिक्वेस्ट केली की तुमकां एक कोण मनीस मेळपाक सोदता सो तेन्ना ताणें सांगलें पुजा नायक सो हांव पुजा कडेन तेन्ना उलयलो आनी हांव ताजे कडल्यान जाणून घेतलें कितें तें आनी म्हाका एक गजाल कळ्ळी की भंय कुशीक धरून फ्रस्ट्रेशन एक तर ताका 2 चॉयसीस आशिल्ले जीव दिवपाचो कारण ल्हान भुरगीं आसा घरा कडेन किंवा सत्य भायर काडपाचें आनी ते सत्य भायर काडपाचो ताणें ब्रेवली एक डिसिजन घेतलें की आपूण सत्य उलयतले आनी फाटले 2 दीस जाले ताजो हॅरेसमेंट जाल्ला व्हरून व्हरून थंय ताका बसयता आनी ताका दीस रात ते स्टेटमेंट चेंज करपाक जाता सो हांवें ताका सांगलें की तुवें जर हें करता जाल्यार यू हॅव टू रेकॉर्ड युअर स्टेटमेंट बिफोर मॅजिस्ट्रेट पण ताज्या पयलीं ते म्हणपाक लागले आपले प्रोटेक्शन कशें सो आतां एकूच म्हाका विश्वास बसता तो आज मिडियाचेर गोंयच्या की हांगाच्यान जे वता ते लोक पळयता आनी नाव द गव्हर्मेंट will not harm her or the police will not harm her हाजेर विश्वास कारण तुमचेर विश्वास दवरला गोंयच्या लोकांचेर विश्वास दवरला बाकी ताका कितें जें सांगपाक जाय ते ताणें स्वता तुमकां सांगचें सो तुजे बाय मॅडम असं वाटलं म्हणजे अरे फाटी रे सायडीक जावन मरे कितें जाता ते म्हाजी मायका घेत करता मातशें मोठें उलया पण सकयल काडून मायक आणि एक महिना सुमार हांव कंप्लेन जाल्ल्यो म्हाजे सो सांगपाचें म्हटल्यार ते हांवें पयलीं हांव MGP ऑफिसान कामाक आसतालें सकयल काड तुकाराम सो थंयच्यान थंय सायडीक राव रे आतां फुडें विलियम भिवू नाका तूं भिवू नाका ते तुजे बरोबर रावपाक आयल्या भिवू नाका थंय विलियम पयलीं खूब कामां जाल्लीं आसलीं हांव गुवाहाटी जॉबाच्या बेटारांची पयशे घेवन जॉब चालू आसलें थंय आनी जेन्ना 2019 मेगा भरती येयली तेन्ना सुदिनान म्हाका मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा तिणी म्हाका मातशें मोठ्यान उलय सुदीन ढवळीकर आसा तिणी डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तुमचे कडेन कॉन्टेक्ट कर कित्याक ही मेगा भरती आसा सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें येवपाचें म्हणून सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन आमचे कोणा रिफर जावन म्हाज्या रिलेटीव आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केलें आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसली आनी 17.68 CR एमावंट आसा सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो आनी एविडन्स म्हणचे म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले 2 नंबर आसले सो एक मोबायल म्हजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन आनी एक आसा तो माटोळा एटॅच आसा पूण काल एसपी सकयल काड रे हय दिल्लो पुलीस ना म्हणटा काल पुलीस फोर्स मिनिस्टराचें नांव सांगलें आसलें पण हेंचे दोगांचें नांव सांगलें पण तुका मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर हय पयलीं तिणी सांगलेलें
पयलीं म्हजे जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळ्ळे सुद्दां कितले जाणांक जॉब तुजे मेळ्ळे? कडेन मागिल्ले मातशें सांगपाचें हां? मिनिस्टरान पयशे दिले ते मातशें असले जॉब जाल्ले पण ते सांगूंक शकना पूण कितले जाणांक पयशे दिवन जॉब दिल्ले तुमी? 80च्या वयर असले 80 भुरगे. आणि हे खंयच्या डिपार्टमेंटातले डिपार्टमेंट वेरियस डिपार्टमेंट कोणाकूच अजून मेरेन जॉब लागूंक ना ना आफ्टर 2019 to 22 सुद्दां एप्लिकेशनां घेतलेली न्हू तेंचो जॉब कोणाकूच मेळना अशें तूं एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण कोण आनी खूब जाणां आसा खूब जाणां आसात ती खंयसरली सगळी? ते थोडे जाणां अरेस्टूय जाल्लीं खूब कडली आसात बट ती कितले जाणां आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम ओके. सो आनी हांवें तिका रिक्वेस्टूय केल्ली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा पण ती येवपाक रेडी ना अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक जेन्ना हांव अरेस्ट जाल्लें तेन्ना पण तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी आहा तो? नाही हो फक्त माझा आहे आणि त्यांचो कितलो आहा टोटल? नोकरा सो काल पोलिसांनी एप्लिकेशन आहा ती 100 कितली? प्लस आसा ती कितली एप्लिकेशन आहा? 100 प्लस आसा ना टोटल एप्लिकेशनां सांगूंक शकना जेन्ना मेगा भरती ऐकलं असतं की म्हणजे 4000 जॉब 6000 जॉब 10,000चे सुद्धा अनाउन्समेंट झाले ते काल पोलिसांनी जे सांगले पळय ते की ते फ्लॅट बी तशें काय ना आणि जॉब स्कॅम बी काय ना म्हणून सगळे फोटो उलयला म्हणटा पोलीस SP तुम्ही तो फ्लॅट सांगिल्लो पुलीस म्हणटा तशें काय मेळूंक ना फ्लॅटान हांव थंय सोडून दितालें पण आतां ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा पण आमी थंयच दिल्या सो SP फोटींग उलयता तर तिका कोणाक मेवले एका मेवल्या ऑफिसराक मेवले तिका पयशे दिवपाक हय थंय पयशे ऑफिसराक मेळ्ळे हय तुम्ही नांवां काडल्या तेच ऑफिसर तुम्हाला थंय आशिल्ले तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पयशे दिले ते? हय उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाई यांचे कडेन ऑफंटली घेताले ते पयशे सो SP लास्ट केन्ना दिल्या 2022 तेच फ्लॅट हय हय थंयच दिले मॅडम तुम्ही सांगले गाडी करता आता कित्याक पुलीस ना म्हणटा म्हणजे इन्क्वायरी केली त्यांची इन्क्वायरी काय मेळूंक ना बेसिकली त्याने म्हाका सकाळी सांगिल्ले प्रमाणे ते म्हणटा की आपल्याक आपयता बसयता 7 पर्यंत बसयता आनी अशेंच जाल्लें म्हणून म्हणटा कोण आशिल्लो ऑफिसर तो? क्रायम ब्रांच आता तुम्ही 2 दीस येयल्ली क्रायम ब्रांचान तेन्ना तुम्ही सांगूंक नासलेले तांकां सांगले सगळे म्हणजे आता SP फोटींग उलयता म्हणटा हांवें खरें आसा पळय ते सगळे सांगलेले आसा ओके मॅडम दुसरें तुम्ही सांगला की CM हितून इन्वॉल्व ना ते सारकी ही गोष्ट CM हितून इन्वॉल्व ना कोणूच ना CM सो काल जे पोलिसांनी सांगला ते सगळे फोटींग म्हणटा तुम्ही हांवें कितें म्हाजें खरें आसा पळय ते सगळे सांगलेले हे सगळे तुम्ही SP सांगलेले म्हणजे तुमच्या इन्व्हेस्टिगेशनात तुम्ही सगळे सांगलेले कितें आहा की तुमी एविडन्स म्हाजे कडेन आसलो तो टिचरी तो मोबायल काडून घेतलेलो न्हू तेजेर आसलो 2 व्हिडिओ क्लिप्स आसले तेजेर ते तो मोबायल ऑलरेडी टिचले काडलेलो घेतलेलो मागीर ते म्हणटा की चलीच्यान म्हाड्डोळा दिलो म्हणून पण म्हाड्डोळा तो म्हाका रिटर्न तो मेळना मोबायल तू जॉब सांग पडपा खातीर सगळ्यात जिम्मेदार कोण आसा मंत्री काय ऑफिसर? म्हणपाक गेल्यार मंत्री तसो कित्याक तेणी तुमचे कडेन ह्या वेव्हारान पयलीं तेणी हाडलेलो तुका अप्रोच सुदिना मंत्री तेणी हाडले हांगा विचार म्हणटा आमची फाटी चेडूं आहा तांकां तेणी ते केल्ले काय ना ढवळीकरान पर्सनली कॉन्टॅक्ट केलो काय आनी एलिगेशन म्हणटा माझ्या फायनान्शियल कंडिशन अशें ना की हांवें म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां घरा बशिल्ली आसा सो मिडियाचे ते ढवळीकरान तुका पर्सनली अप्रोच केल्ले काय आनी कोणा कडल्यान घे बरे घे रे पोलीस स्टेशनार व्हरताय का आता? कंप्लेंट करूंक लायता हां बेटर टू फायल अ कंप्लेंट आता पोलीस स्टेशनार वयता तुमी? ना सद्यान ताका घरा वतली यो अशें आनी परत केन्ना आपयलो आतां सकाळच्यान आजूय आपयले केन्ना आपयलो आतां यो पुजा अजून तरी आपण लोक म्हणटा आज ताची परिस्थिती अशी आसा की ना भुरगीं स्कुलान वचपाक शकता ना ताचे कडेन भुरग्यां खातीर पयशे आहा जेवण च्या खावपाक करपाक कितें करपाचें आसतें अशा परिस्थितीन ताणें करप कितें तातूंतल्यान जे 2 दीस जाले ताका नाव वेन ऑफेन्स शूड हॅव बीन रजिस्टर्ड
ते म्हणटा की तुका ताका स्टेटमेंट अशें तरेन करून लागे की तूं अशें हें जावपूच नासलें, अशें जावं हाव इज दॅट पॉसिबल. ते कोण DYSPचें नांव ताणें घेतलां, तें नांव कितें म्हणटा सुरज हळणकर म्हणून कोण DYSPचो तो ताका हें नाका आशिल्लें स्टेटमेंट करून लायता. फर्स्ट ऑफ ऑल दीस इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी रिमूव्ड एंड गिवन टू CBI अकॉर्डिंग टू मी, or else at least independent officers or judicial commission needs to be let government decide whatever it is, whatever help she needs as a citizen, we will give it to her. So police are forcing her to give a statement. आणि कमिशन कितले मिळाले? आमी ह्या गोष्टीचेर उलयना, कारण परते म्हणल्यार आमकां मागीर खंयचे 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 केसींनी घालता. आज ते आपल्या ताच्या फॅमिली बरोबर आयला आणि सकाळी तेन्ना फोन केलो शी वॉज क्रायींग बिकॉज ते म्हणटा फाल्यां आपल्याक परत खंय तरी हें करतले, कारण व्हडले व्हडले लोक इनवॉल्ड आसा. घरा कडेन ते म्हणटा आपल्याक डेली लोक येता पयशे मागपाक. भुरग्यांक अशी परिस्थिती आसा, चिल्ड्रन इट्स नॉट देअर हर्ट चिल्ड्रन्स फॉल्ट, की भुरग्यांचो चूक ना, ती घरान आसा, स्कुलान वचूंक शकना. इन्स्टेड ऑफ डुईंग समथींग टू हेल्प दोज किड्स, गव्हर्मेंट इज नाव ट्रायंग टू से की हें जावंकूच ना म्हणून, हें अशें न्हीच म्हणून. काल आमी पळयलें की सुदीन ढवळीकरान तुमच्या एका चॅनलाचेर आरोप केलो की चॅनल विकतें घेतलां म्हणून. हांव इज दीस सर एरगन्स वीच भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टर दाखयतले वेन इट कम्स टू पीपल? लोकांचे पयशे मरे ते, हे जॉब स्कॅमाचे पयशे कोणाचे? सामान्य लोकांचे, पीपल हू निडेड जॉब, हू आर नेडी, जाणें आपल्या भुरग्यांक शिकयला, भुरग्यांक आपले शिकोवन एक जॉब मेळटले म्हणून शिकयले, त्या भुरग्यांचे पयशे तातूंत भितर इनवॉल्ड आसा. त्या फॅमिलींचे भांगराचे पयशे, कोणाचे लग्नाचे पयशे. आय नो सो मेनी हू हॅव सोल्ड देअर गोल्ड की जॉब मेळटलें आनी बरे भशेन लग्न खंय जातली म्हणून. सो त्या लोकांचे पयशे हांणी खाल्या आनी ते पयशे खावन पचयल्या आनी आज परिस्थिती अशी आसा की ताकाय अरेस्ट करता. शी इज ऑफकोर्स एन एक्यूज, चार्जशीट ताजी चल्ल्या, पूण हियर शी इज अ विक्टीम, हियर शी इज अ कंप्लेनंट. इन्स्टेड ऑफ रजिस्टरिंग अ कंप्लेंट SP सांगता कांयच ना म्हणून. So why SP is revealing investigation to all of you? Is it his duty to do it? Is it not a crime to reveal investigation? How is that investigation credible investigation? आणि त्या म्हणपा लागलो तो DYSP कोण आसा सुरज म्हणून, तो सांगता ताका पर्टिक्युलर स्टेटमेंट्स कर म्हणून इन अ पर्टिक्युलर मॅनर. शी हॅज टू बी टेकन टू मॅजिस्ट्रेट. सो आय हॅव टोल्ड हर लॉयर की बाबा तूं पयलीं एक कंप्लेंट फायल कर. कंप्लेंट फायल केल्या उपरांत यू आस्क फॉर रेकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर 184 to the magistrate, karan that will be independent inquiry. But ज्या तरेन this entire investigation is progressing right now shows की सरकार खंय ना खंय तरी हे जॉब स्कॅम जे आसा ते प्रोटेक्ट, ते तांकां जे भितर इनवॉल्ड आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता. हाजे बद्दल डावट 100% म्हाका तरी येना. म्हणून ताका कालच्यान ते भेटताले. ते आज मोबायल बंद करून भिवून आयला आनी हर फॅमिली हॅज ब्रॉट हर. आय टोल्ड हर दॅट एनीवे वी आर हॅविंग अ प्रेस कॉन्फरन्स, लोक थंय आसतले, तुका तूं तांचे कडेन उलय, कारण मागीर आमी एकटें म्हणलें मागीर तुमकां सगळ्यांक विकतें घेतलें म्हणपाक नाका. फाल्यां सुदीन म्हणटलो हांगा जे कोण कोण आसा पळय, आनी भारतीय जनता पार्टी म्हणटलो की पुजा नायक इज सो रीच दॅट दे परचेज ऑल ऑफ यू. मिडिया इन गोवा इज नॉट फॉर सेल, दॅट इज वाय यू आर हियर न्ही. ऑल ऑफ यू आर हियर बिकॉज मिडिया इन गोवा इज इंडिपेंडंट अँड स्टे दॅट वे. हीच आमकां आमची रिक्वेस्ट तुमचे कडेन की इंडिपेंडंट रावा, कारण विदाउट यू बींग इंडिपेंडंट गोंयकारांचो आवाज लोकां कडेन पावचो ना. And thanks for being independent, and I must say thank you for covering this issue. आणि हे जो इशू आसा ताका जस्टीस मेळटलो आनी ताका गोंयकारांक जर जस्टीस मेळटलो जांचे पयशे गेल्या. आय एम नॉट प्रेजिंग पुजा हियर. पुजा इज एन एक्यूज. पुजा हॅज बीन अ मिडियम टू गेट दॅट मनी टू द मिनिस्टर्स अँड ऑफिसर्स. बट आज उत्तम पार्सेकाराक काल शी टेल्स मी की मोबायल चॅक कर म्हणून सांग म्हणटा ते ऑफिसर्सांचे. शी जस्ट टोल्ड मी आपूण थंय बसला आणि ते DYSP खंय तो सुरजाक ते उत्तम पार्सेकाराचे फोन येता. शी टोल्ड मी दीस. सो वेर इज द इन्व्हेस्टिगेशन हेडिंग? वेर इज दीस? सरकाराचें हें चलना कितें? सो इमॅजीन कर जो इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर आसा तो ताका फोन ताजे येता, कसलें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें रे? सी दीज आर द स्टेटमेंट शी हॅज मेड. शी हॅज टू बी प्रोटेक्टेड टू गेट द रियालिटी ऑफ दीस एंटायर प्रोसेस आउट. जी रियालिटी आसा ती भायर सरतली आनी ताका तांणी प्रोटेक्ट करचें पडटलें. शी हॅज टू बी टेकन टू मॅजिस्ट्रेट फॉर रेकॉर्डिंग अ स्टेटमेंट. SP तो DYSP सुरज शूड एब्स्टेन देमसेल्फ फ्रॉम दीस इन्व्हेस्टिगेशन. इमिजिएट ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय हाजेर. इमिजिएट जजीस अपॉयंट जावपाक जाय फॉर इन्क्वायरींग इनटू दीस.
सरकारा कडेन जर पैसे ना जाल्यार ही कॅन रिक्वेस्ट द जजीस, दे वील डू इट. रिटायर्ड हायकोर्ट जजीस वील डू इट, आय एम शुअर, टू एक्चुअली फायंड आउट हू आर द पीपल बिहायंड दीस क्रायम. आनी लोकांचे पयशे ते लोकांचे खाल्या, तो अन्याय जो लोकांचेर जाला तो सत्य करायचा. तुम्ही डिमांड करता की SP सस्पेंड जावपाक जाय, त्यांनी खोटी मारल्या हाडून. SP and the DYSP should be suspended immediately for covering up this investigation. देवूय म्हणटा मिनिस्टर हेजेर कितें एक्शन जावचें म्हणजे काडपाक जाय मरे immediately. The minister should be removed immediately. He should be removed and investigated. FIR is to be registered against him. आज मडकायची जात्रा, देवूच आयला आसतलो ताज्या भितर ते सांगपाक. आतां आमी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.